Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. पावसाक अजून 1.5-2 महिने आसात, मात हे खेप धरणा आधीच आटपाक सुरू. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण हणजूण धरणावेले उदक खंय दिवचले तालुक्याक फक्त फुडलो गीम काढत ना काढत. आकडे पळयात. हणजूण धरणात लागी 3.19 मीटर उदक कमी झाला. एप्रिल 2022 80.35 जाल्यार एप्रिल 2023 ते 77.16 उदक पयलींच सोडलेलें आसा आनी उदक पयलीं सोडलेल्या कारणान त्या धरणाची रिजर्वराची जी पातळी आसा ही कमी जाल्लेली आसा. आनी म्हाका आता जो येणारो म्हयनो आसा, मे म्हयनो आसा, आता सध्या आमी 10 तारीख जी आसा एप्रिलाच्या त्या तारखेक आसा, तर इतलो हो जलाशय तेची म्हणजे पातळी कमी जाल्ली आसा आनी येणाऱ्या 1.5 म्हयन्यान किंवा 2 म्हयन्यान हे उदक कशें पावतलें हे म्हाका कळना. कारण एका अर्दान आमी ज्या तिळारीच्या उदकाचेर अस्नोडा आनी आमठाणे धरण अवलंबून आसा, तर त्या अर्दान उदक कमी जायत आसा. ते उदक निश्चितपणान मेळप कठीण जाल्लें आसा. दुसऱ्या अर्दान आमच्या ह्या हंजुणे धरणाचे उदक जे आसा तेची उदकाची पातळी कमी जायत आसा. आनी तिसऱ्या अर्दान महाराष्ट्र सरकार जे आसा विर्डी धरणाचे जे काम सुरू केल्लेलें आसा, ताका लागून एकंदर ती वाळवंटी न्हंय आसा तेची परिस्थिती बिकट जाल्ली आसा. आनी अशा ह्या फाटभुंयेचेर आमच्या हंजुणे धरणाचे उदकाचो हो जीवन आधार सत्तरी, डिचोली आनी बार्देसांतल्या लोकां खातीर पिवपाक म्हत्वाचें ठरतालें. पूण एकंदर आयज आमी ह्या धरणाची पातळी पळयली जाल्यार ती कमी जायत आसा. येणाऱ्या काळान पिवपाचें उदक जें आसा हें मेळप खूब कठीण जातलें. कारण ह्याच जलाशयाचेर सांखळी जलशुद्धीकरण प्रकल्प आनी पडोशे जलशुद्धीकरण प्रकल्प आनी त्या शिवाय अस्नोडेचो जलशुद्धीकरण प्रकल्प हे 3 प्रकल्प त्याचेर आधारून आसा. आनी आता जर एकंदर परिस्थिती पळयली जाल्यार कळटा की हे उदक आसा ते वर्तमान आनी भविष्या खातीर पुरप कठीण जाल्लेलें आसा. साळावली धरणाची तीच गत. साळावले 2.16 मीटर उदक कमी जाला. एप्रिल 2022 ते 35.64 आशिल्ले जाल्यार एप्रिल 2023 33.48. बाकीच्या धरणांची परिस्थिती ही अशी. पातळेचे आकडे पळयात. सांगे साळावले एप्रिल 2022 35.57 मीटर आशिल्ले जाल्यार एप्रिल 2023 ते 33.4. सत्तरी हणजुण्या 80.21 वेल्यान 77.05. दिवचल आमठाण्या 47.45 वेल्यान 46.3 जाल्यार पंचवाडी म्हैसाळ 20.92 वेल्यान 19.25. काणकोण चापोली 34.2 वेल्यान 32.9. काणकोण गावण्या 58.67 वेल्यान 58.02. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.